लोकशाही रे बाबा लोकशाही तेव्हा लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय तेव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही घे दूध तू अप्पा उदक अमृत्या घालोर जाता पळय सारको सोसूनच कितें गरमी बाई मातसो फॅन फास्ट कर पळय हय रे बाबा हें मात सामकें खरें रांदचे कुडींतल्यान भायर सरतकूच फॉर्नांतल्यान भायर सरला कशें दिसूंक लागलें फॅन सुद्दां फास्ट केल्यार लागना एसी सुद्दां लायल्यार थंड जायना लागपाचीच ना अशेंच जातलें मनशान केल्ली पातकाई आपल्या पांयाचेर कुराड मारून घेतल्या कितें म्हणटा तूं अप्पा म्हाका समजूंक ना तेच सांगतालो हांव तुका वाट लावन सोडल्या सगळी निसर्गाची पाड म्हणून कितें गरमी गो आनी म्हणून थंडी पयली शी पाडना उडें शी एक सारकी तान लागता तूं एक काम कर अमृत्या बरें मुगो बेटे सादें उदक घे आनी तातूंत मुगो जिरें घाल जिऱ्याचें बरें उदक कर कळ्ळें असल्या वेळार जिऱ्याचें उदक पियेल्लें बरें हें थोड्या लोकांक नाका जाल्लें जाय सोड दूध तू अप्पा ते लुसी येवपाचें असलें न्हू येतलें गो येतलें तूं बेटा हुस्को कित्याक करता लुसी स्कूटर आपली हळू चलयता रे पूण बाकीचे लोक रस्त्या वयले स्कूटरी हळू चलोवंक नाका अगो विश्वाची चिंता कशाला करायची ते हिंदी पद वाचला तुवें ऐकला केन्ना हिंदी पद चिंता ता ता चिता चिंता ता ता म्हणजे कितें तू उगा चिंता करीत राहू नकोस चिंतेने माणूस खराब होतो खलास होतो चिंतेपेक्षा चिता बरी का चितापेक्षा चिता बरी म्हणजे कळ्ळें तुका चिंता करशी मगो जाल्यार तू चिते भशेन चितेर पळय जळून वता मनीस तसो चिंतेन जळून वता फरक काय ना दोतू अप्पा हें सामकें बरोबर सांगलें तुवें अगो हे मराठीन जे तुका आतां उलयलां पळय हांव तें वाक्य म्हज्या न्हू गो बाय तें वाक्य मुगो आमच्या दादी मास्तराचें शाळेन म्हाका शिकयतालो तो तेन्ना म्हाका ल्हान आसतना ताणें एक पाल्ट दिल्लो आनी ताणें म्हाका एक पद बरयल्लें आपणेच बसयल्लें कळ्ळें आनी आपुणूय वाजयतालो कळ्ळें ही ताची ती हें पेटी पेटी पांयपेटी पांयपेटी वाळवंटात वसंत फुलला वाळवंटात वसंत फुलला कळ्ळें तेन्ना तीच पदां पूण आतां आज ह्या क्षणाक हें पद न्हय खूपच कालो थंडगार वात सुटत थंडगार वात सुटत शी कितें गरमी तो पा तुजे कातार बेस्ट हा वात पण ते वात म्हणटात ते कितें ते आमी वाती पेटयतात ते कितें रे केन्ना आयले गो भितर दोतू अप्पा तुमकां कशें कळटलें तुमी रंगदेवतेक वंदन करून प्रेक्षकांक अभिवादन करून स्टेजीर पाविल्ले दादी मास्तर पेटी वाजयता तितलेंच तुमकां दिसतालें हें लुसी आयला तें कशें दिसतलें तुमकां न्हू लुसी हय तर म्हाका मुगो अशें जोक केल्ले मनशान आवडटा अमृत्यान आतां जोक केलो न्हू हो अशें मुगो जोक करीत रावूंक जाय राजकारण्यांनी हें शिकपाक जाय लोकां कडल्यान कळ्ळें आतां तो संजय हरमलकार पळय आसा मिनेजीस ब्रागा इन्स्टिट्यूटाचो अध्यक्ष तो पत्रकारा कडेन बी उलयतना पत्रकार परिशद घेता तेन्ना तांच्या प्रश्नाक जाप दितना हांसून खेळून कांयच न कसो उलयता आय लायक संजय दोतू अप्पा वात म्हणल्यार कितें तें सांगलेंच ना तुवें लुसी ओके 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 कमिंग बॅक टू द पॉयंट वात म्हणजे मुगो वारो कितें गो आतां आमी म्हणना थंड थंड वारो मारता तसो वारो दत्तू अप्पा आतां समजलें म्हाका पूण हालींच न्हू सगळ्याक वाती जाल्या ते पुरसांव काडटात तेका वाती आनी प्रोटेस्ट करता तेकाय वाती सगळ्याक वातीच वाती भ्रष्टाचारा आड मग उलोवपी लोक मुखार रावतात वाती घेवन आनी जेंकां मग समाजान टणटण मारी म्हणून वळखतात पळय ते मुखार रावतात वाती घेवन अमृते मुगो हालीं बरेंच खूब उलोवंक लागला जावं
बायलांनी मग अशें फुडें सरूंक जाय आनी अशें उलोवपाक जाय. तें सोड, तूं कशें आसा लुसीबाय? हांव सारकें फॉर्थ आसा. आयज पळोवया तुमची खबर घेवया म्हटलें. अमृत्या, लुसी किल्लें मुगो गंजनाचें उदक काड. म्हाका याड सोमतें येतना गरमेन जीव जाम जावपाक लागला. थंडगार वात सुटत, थंडगार वात सुटत. वा 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 वा, दत्तू आप्पाचो आवाज म्हणजे वा. गोंयांत जितले बेसुरे आसा ताणी दत्तू आप्पा कडल्यान शिकचे. दत्तू आप्पा कसो आसा तूं? एकदम बरो. तू अप्पा बरो आसा रे, आनी म्हाजी खबर घेवप ना मरे. जालें हें पळय, एकाच बरोबर दोगांयची नांवां कशी घेवं? इट इज नॉट पॉसिबल न्हू, तशी दोगांयची नांवां घेवंक शकना. पण अमृताबाई एक मात तुका सांगता, निर्मला सावंत, विक्टोरिया फेर्नांदीस आनी हांच्या फाटल्यान जर कोण आसा, कोडेगांव अशी कोण आसा जाल्यार द ग्रेट अमृताबाई. तोखणाय श्याम पुरो. हा तुका जे हाडटलेच हांव. खावपाकूय कितें आसा जाल्यार हाड. हा हाडटा. रा रे, तेका बरो विचारताय खावपाक कितें. म्हाका काय विचारूंक बी काय ना. हा नाल्यार मागीर म्हणशी अमृते फाटल्यान हांव सारकें कोडेगांव लिडर म्हणून. तेवूय खरें आं. हो श्याम मुगो फकत जाला लांब हायटीन. ताका हांवें सांगलें कितले फावट विचारांनी लांब जा म्हणून. मनीस कसो आसूंक जाय इन थॉट्स एंड डिड्स हायटीर पावूंक जाय. तसो जा म्हणून सांगता ताका हांव. तें मात सारकें दत्तू आप्पा, पूण हालींच न्हू सगळे शॅलो कशे अशे वागतात. हय हय. ए लुसी, म्हाका तोमणे मारता काय कितें? हांव फक्त दत्तू आप्पा कडेन येता. शाणेपणां आसा पण आनीक शाणेपणां मेळची म्हणून हांव दत्तू आप्पा कडेन येता. अरे तेकाच लागून हांवूय हांगा सदांच येता. पूण तें सोड दत्तू आप्पा, तूं आयताराक मडगांव बी गेल्लो कितें रे? तेंच न्हू दत्तू आप्पा, हांवूय तुका फोन मारतालो, कितलें ट्राय केलें, तुमचो मोबायल येतालो ऑफ. कितें जालें मरे? हांव गेल्लो थंय कोंकणी साहित्य संमेलनाक. म्हणजे फूल भारतांतले जे आसा ते कोंकणी रायटर्स ते सगळे आयिल्ले कितें थंयसर? वय वय, सगळे केरला, गोंय, कर्नाटक सगळे कोंकणी रायटर्स थिंगा येयल्ले. हांव वचपाचें कारण कितें जाणां मरे? 2 कारणां खरें म्हणजे. आमचो अरविंद भाटीकार येदो व्हडलो मनीस. सारकें. अरे ताणें म्हाका कोंकणींतल्यान इन्विटेशन धाडलें घरा कडेन मेरेन. कितें म्हणटा? वचचो पडलो ना. सारकें. आनी दुसरें कितें आसा, ह्या साहित्य संमेलनाचो पळय अध्यक्ष आसा रे, हा तो मुगो कोण? दत्ता नायक. तो म्हाजो पयलीं पासून आमीक न्हू. वचना जालें कितें जातलें, ताकाय वायट दिसतालें. पूण दोनूय गजाली जाग्यार उडोवया म्हणून हांव मुद्दाम गेल्लो. बरें गेलें. दत्तू आप्पा, तुजे न्हू कांतार हांवें टीव्हीचेर आयकलोले. बेस्ट जालें आं, सगळ्यांक लायक जालें सारकें सुपर. दत्तू आप्पा, म्हाकाय चुकली, म्हाका मातशी वाचून दाखयता? अरे कादे नांगाता हांव पळय गे. बारीकशी बरयल्ली रे. म्हणलें पळोवया कशें कितें जाता तें. कंडक्टर तिकेटीचे ताबेल आनी चार्ट बरयता तें साहित्य. कंडक्टर तिकेटी बी दिता ना मरे तूं एसटीचेर बी मुंबय कर्नाटक. आनी ते मागीर ते आपले ते रिकॉर्ड बरोवन काडटात ते. कंडक्टर तिकेटीचे ताबेल आनी चार्ट बरयता तें साहित्य. भुरगो शाळेंत बोर्डार आनी कादेनार आंकडे काडटा तें साहित्य. पत्रकार आपल्या वर्तमानपत्रांनी बरयता तेंय साहित्य. पेपराचेर जें पळय बरयता तेंय साहित्य. फक्त धव्याचेर काय करपी पळय आसता, धव्याचेर काय करूंक जाणा तो साहित्यीक. तेन्ना मागीर राज्य साहित्य पुरस्कार तांकां मेळूं. पुस्तक बरयना जाल्यार जाता. सारकें. तेन्ना तांकां राज्य पुरस्कार मेळूं, पुस्तक बरयना जाल्यार जाता. आतां कंडक्टराकूय मेळूं येता. बिलां बरयता ताकाय राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मेळचो. तातूंत अजाप तें कसलेंच न्हू. तातूंत मिलाग्र बी कांयच ना. ओम शांती शांती शांती. कविता अशी आसची भाष्य करपी. दत्तू आप्पा, तें कितेंय सांग, पणजेन नवो पाटो प्लाझा एकदम सॉलिड दिसता. वय रे वय, म्हाकाय खूब लायक जालो आं. खरें सांगू रे, हांव पयर गेल्लो थंय. आमची सेंट्रल लायब्ररी ना, थंय तो कार्लोस फेर्नांडीस म्हणून क्युरेटर आसा पळय, तो म्हाजो आमीक. असो सेवाभावी मनीस मरे सरकारी सेवेन तुका चुकून मेळटा. असले लोक चड नात. तो म्हाका वयर ऑफिसांतसून सकयल ग्रावंड फ्लोरार पावंक आयलो मुद्दाम. हय, वर्सान आयलो आनी च्या घेवया म्हणून कॅन्टिनान व्हेलो. बरो मनीस रे, नांव उतर म्हणूंक जायना. आरे तुका सांगू थंय कॅन्टिनान एक पळय घाणी. आतां त्यो कॅन्टिनांतल्यो न्हू,
सर भोंवतणी पळय सगळी गार्बेज हाडून उडयल्या पळय रे. बटाट वड्यांचेर मूस, सामोसाचेर मूस, किमसां, अरे रे जीव काडले काडले. नाक म्हाजे केन्ना चोंदा काय कितें म्हाका कांयच कळना जालें. पाट्यावयल्यो गजाली करतात. पाट्यावयल्यो आनी कुशीक ते LICचे ऑफिस, इन्कम टॅक्स ऑफिस. अरे लोक कशे बसता आसतले रे भितर. घाणी शी 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 बरें जालें म्हाका सांगून. म्हाका न्ही नाका तो आनी पळोवपाक लायब्ररी नाका आनी तो पाटोय नाका. शी बरें केलें आं सांगून. तू आप्पा पर्रीकारान पाटो प्लाझा कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण केल्लें तेन्ना त्यो घाणी ऑटोमॅटिकली बंद जाल्ल्यो कितें? ते मरे तूं वचून ताका विचार. हांगा बेठोत बसता आनी उलयता तो. आमकांच तुमी प्रश्न विचारतात मरे. आतां कितें जालें हें जेन्ना म्हाका पळय कळून चुकलें थंय हांवें सोमतोच लेविन्सन मार्टिनाक फोन मारलो. लेविन्सन मार्टिन वो कोण? बसत मी तुमकां च्या घेवन येता. आगो तो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा पळय ताजो मेंबर सेक्रेटरी हो लेविन्सन मार्टिन्स म्हणटा तो. बरो अधिकारी हा. अशे अधिकारी कमी असतात. तो आतां तुका सांगलेले सेंट्रल लायब्ररीचो क्युरेटर तसो हो एक. हांवें ताका मरे सोमतेच फोन करून सांगलें हांगा म्हणलें पाटो प्लाझार तुमी आतां इतलें हें केलां गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या अंडर येता म्हणलो तूं कांयच भियो नाका आपूण कंट्रोल करता जाता तितलो. आनी ताणें म्हाका उतर दिला ही गार्बेज काडून उडोवपाचें कळ्ळें. एंड आय ट्रस्ट हिम. ही वील डू इट. सारकें ताणें सांगलां म्हणजे तें जातलेंच. घे. अमृता तुझ्या हातीची च्या म्हणजे सारखी 5 स्टार. 5 स्टार कितें ही च्या तर सारकी 7 फोन आयलो हा थोडा. हॅलो. हा नमस्कार. नमस्कार गुणत बाब. आज तुम्ही आमची याद काढली आणि दीस एकदम बरो वतलो म्हाजो. हय 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 खात्री आसा म्हाका. हा सांगा सांगा आसा वेळ आसा सांगा. हय बरें बरें. ना तुमचे हांव उतर कशेंच म्हणूंक शकना. ना ना कित्याक जाला ह्या मार्गार शिस्तूच ना जाल्या. शिस्त कित्याकूच ना. प्रशासनात ना वागपाक ना कित्याकूच शिस्त म्हणटा ती उरूंक ना. कळ्ळें तुमकां. आनी तुमी ह्या रस्त्या खातीर पळय जे येरादारी खातीर पळय जे कितें काम करता न्हू खरोच तुमकां हांव रेस्पेद दिता. तुमकां सलाम मारता. ह्या जाणटे पिरायेन तुमी पळय जें कितें करता न्हू तें तरी निदान काम आमच्या फाटल्या पिळगेन भुरग्यांनी कळून घेवंक जाय. तुमी कोंकणी खातीरूय खूब काम केलां गुरुनाथ बाब. हय जाणा जाणा. हांगा कितें जालां गोंयकारांक तासपाचें काम बरें जाता. आपूण म्हणटा तें कितें करप ना आनी दुसरो कोण कितें करता न्हू ताच्यो बखतशायो करप हें आमच्या गोंयकारांक एकदम व्यसन कशें. हय ना ना हांव तुमच्या मार्ग कार्यावळी घेतलोच. हय 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 हें आमच्या भुरग्यांक हाच्या कांय खबर ना. हय हय बरें बरें येता. हा देव बरें करूं. दुत्वप्पा गुरुनाथ केळकार बाबालो फोन काय कितें? हय केळेकार बाब मात खूब काम करता. म्हणूनच तर हांवें ताच्या प्रोग्रामाक येता म्हणून सांगलें म्हणून. दत्तू आप्पा फोंड्या शिगम्या खातीर कितें तरी खूब जाल्ल्या. हांव सांगता श्याम थंय मरे 2 शिगमे जावपाची चिन्नां दिसता. एक मरे लोवुलो आनी दुसरो लोविलो. कितें म्हणटा? हय आनी राव आनी ते दवळीकर भावांचो ना तांचो आसतलो. थंय बी आसत सांगू नजो. हांव काल फोंड्या गेल्लो कितें सांगतलो परिस्थिती थंयची. थंय सगळे ते फुडारी पळय आहात कोण कोण ते व्हडले बॅनर लायतात आनी ते बॅनर मरे परते काडप म्हणून ना वाज आयला पूण. आदी तरी ते कामगार चड्ड्यो शर्ट कितें तरी शिवपाक ते व्हरताले. आतां तांकां कांय पडलेलें ना. अरे श्याम आयक रे दोत्तू अप्पा कितें म्हणटा तो. बेटो शिता फुडें मीठ खावं नाका. आगो ताची चूक न्हय गो ती. जाणटेल्यांक पळयतात मुगो आनी ते शिकतात. लोकशाय